Goa Health Minister Vishwajit Rane appeals people who have recovered from COVID to donate their plasma. आयज गोयचे जनतेक एकूच विनंती, आमी आयज एक वेगळ्या तरेचे कॅम्पेन चालू केल्ले आसा की प्लाझ्मा डोनेशन ड्रायव्ह आणि जे कोविडांतल्यान क्युअर जाल्ले पेशंट यांचे प्लाझ्मा आमी दुसऱ्या पेशंटाचे जीवन वाचोवपाक आमी प्रयत्न आमी करू शकता आनी हेजो खूप फायदो जातलो बाकीच्या पेशंटांक. माझी एकूच विनंती आयज फेसबुकच्या माध्यमांतल्यान आणि आमी आयज वेगळ्या तरेचे कॅम्पेन्स बी चालू केल्ले आसा. आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजान 104 नंबर दाबल्यार आणि आमचे फेसबुकार आणि एक नंबर आमी दिल्ले सिस्टर मार्सलीन जे आमकां सहकार्य करता आणि आमची पुरी टीम, आमची डॉक्टर मल्ल्या आणि आमची पुरी टीम गोवा मेडिकल कॉलेजची आमची सगळे मशीनां बी सगळी अफेरेसिस मशीन बी हाडून आमी दवरल्या. एकूच विनंती की प्लाझ्मा जे आमचे कोविड वॉरियर आणि जे आमचे कोविड एंजल्स आहा आणि जे कोविड आमचे क्युअर जाल्ले पेशंट, तुमची प्लाझ्मा दुसऱ्यांचे जीवन वाचोवपाक आमकां संदी आमकां गावतली. तुम्ही जर प्लाझ्मा व्हॉलंटरी येवन डोनेट केल्या हाडपाची व्हरपाची सोय आमी करू शकता. पूण एकूच हात जोडून विनंती, फुडें यात आणि कोणाचे जीवन वाचोवपाक तुम्ही प्रयत्न करचे, हेच माझी हात जोडून विनंती. गोवा सरकार आणि आरोग्य खाते प्रत्येक काम करता गोंयचे जनते खातीर आणि गोंयचे जनतेचे प्रत्येक आरोग्याचेर आणि कोविड-19 टक्कर दिवपाक तुमची आमकां गरज आहा. आमकां तुम्ही सहकार्य करचे. देव बरें करूं. Earlier on 22nd July 2020, Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant, while briefing media, also appealed to the COVID recovered patient to donate their plasma. हांव जे पॉझिटिव्ह जावन रिकवर जाले तांच्यांनी प्लाझ्मा डोनेशना खातीर फुडें येवपाक जाय. आमी ज्यो कंडिशन्स आसा, म्हणजे तो कोमॉर्बिड कंडिशन आसपाक जायना, 18 to 60 एज ग्रुपान आसपाक जाय, ताका डायबिटीज नी कसलेच बाकीचे दुयेंस आसपाक जायना, तो हेल्दी आसपाक जाय. आनी आफ्टर द रिकवर 14 days त्यांनी कोणी आणि आमच्याकडे जे नवीन मशीन हाडला तातूंतल्यान ब्लड भायर घेतल्या उपरांत फक्त प्लाझ्मा रिमूव केलो वता आणि ब्लड परत पुश केलें वता. त्या खातीर प्लाझ्मा डोनेट करपा खातीर कोणीच भिवचें न्ही. म्हाका दिसता जो रिकवर जाला 14 days रिकवरीच्या उपरांत बाकीच्या लोकां खातीर प्लाझ्मा डोनेट करपा खातीर फुडें येवचें. हांव सगळ्या जाणांक सांगता, कारण आमकां बाकीच्या लोकांक जर हेल्प करपाक जाय आसत जाल्यार फुडें येवपाची गरज आसा. आयज गोंयचे जनतेक एकूच विनंती, आमी आयज एक वेगळ्या तरेचे कॅम्पेन चालू केल्ले आसा की प्लाझ्मा डोनेशन ड्रायव्ह आणि जे कोविडांतल्यान क्युअर जाल्ले पेशंट यांचे प्लाझ्मा आमी दुसऱ्या पेशंटाचे जीवन वाचोवपाक आमी प्रयत्न आमी करू शकता आनी हेजो खूप फायदो जातलो बाकीच्या पेशंटांक. माझी एकूच विनंती आयज फेसबुकच्या माध्यमांतल्यान आणि आमी आयज वेगळ्या तरेचे कॅम्पेन्स बी चालू केल्ले आसा. आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजान 104 नंबर दाबल्यार आणि आमचे फेसबुकार आणि एक नंबर आमी दिल्ले सिस्टर मार्सलीन जे आमकां सहकार्य करता आणि आमची पुरी टीम, आमची डॉक्टर मल्ल्या आणि आमची पुरी टीम गोवा मेडिकल कॉलेजची आमची सगळे मशीनां बी सगळी अफेरेसिस मशीन बी हाडून आमी दवरल्या. एकूच विनंती की प्लाझ्मा जे आमचे कोविड वॉरियर आणि जे आमचे कोविड एंजल्स आहा आणि जे कोविड आमचे क्युअर जाल्ले पेशंट, तुमची प्लाझ्मा दुसऱ्यांचे जीवन वाचोवपाक आमकां संदी आमकां गावतली. तुम्ही जर प्लाझ्मा व्हॉलंटरी येवन डोनेट केल्या हाडपाची व्हरपाची सोय आमी करू शकता. पूण एकूच हात जोडून विनंती, फुडें यात आणि कोणाचे जीवन वाचोवपाक तुम्ही प्रयत्न करचे, हेच माझी हात जोडून विनंती. गोवा सरकार आणि आरोग्य खाते प्रत्येक काम करता गोंयचे जनते खातीर आणि गोंयचे जनतेचे प्रत्येक आरोग्याचेर आणि कोविड-19 टक्कर दिवपाक तुमची आमकां गरज आहा. आमकां तुम्ही सहकार्य करचे. देव बरें करूं. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.